Hymn number A41. कुटामी समजल्यावा मी घरा देवाच्या उंडो वैरू पदर करू गोडीन क्रिस्ताच्या भक्ती नुरबेन आयल्यावा मी जेवणा सोम्याचे स्रोत एक पोट्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवण सर्गींचे पवित्र दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनः जीवन पण भरवशा मिसाची तेसवा हे परी आसात. ट्रिजा आणि व्हॅलेंटीन आंद्रादे हांच्या आत्म्यांक मीस दिता. रॉबिन आंद्रादे, सॅमसन आणि सायरसच्या आत्म्याक मीस दितात कुटुंबादारा. आयवन सेरावोच्या आत्म्याक मीस दितात शिल्पा सेरावो आणि कुटाम. आपल्या जल्मा दिसा जिविताच्या देण्याक अर्गा दिता जॉसलिन पिंटो. हिका आमी बरो जल्मा दीस मागता. तशेंच बाप विनोद लोबाच्या मम्मीच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. तशेंच आमचे सर इरादे खातीर ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाऊ भयणीनो, जुलय म्हयनो आमी आरंभ करता. हो म्हयनो मोरयेक कार्मेल मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो. आमी प्रत्येक तरान कार्मेल मायेची बेंतीन वापरन तिचे भक्तीपण आदारता. आनी आमकां कार्मेल माई प्रत्येक तरान ह्या पिडेंतले कश्टांतले अनवारांतले निवारू म्हणून तिजो आदार आमी मागया. जुलय म्हयन्याक पापा साहेबान ह्या इरादे खातीर आमकां मागोंक उलो दिला. सामाजीक, आर्थीक आनी राजकीय संघर्शाच्या संदर्भार आमी धैर्यान आनी आपुरबायेच्या संवाद मुखांतर सामाजीक इश्टागात बांदूंक आमकां उलो दिला. तो उलो पाळच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी कृपा आमी मागया. तशेंच आज राष्ट्रीय वैजांचो दीस संभ्रमता. नॅशनल डॉक्टर्स डे हे इंडियन मेडिकल असोसिएशन हे संभ्रम करता. ह्या कोरोना पिडे वेळार जायत्या वैजांनी दाक्तेरांनी तांचो जीव त्याग केला. तांचें बलिदान तांणी केलां. मरण पावल्ल्या सर दाक्तेरांचो उगडास काण तांकां सस्नोचो विशय मागया. तशेंच दीस रात म्हणल्यार बरी आस्पत्र्यांनी शुश्रुता करच्या, सेवा दिवच्या सर दाक्तेरांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांणी ह्या कोरोना पिडेक वळख जायनासतना लोकांची सेवा करूंक, उमेदीन सेवा करूंक जे कितें तांकां गरज आसा तो आदार सोमी जेजू तांकां फावो करून म्हणून सर दाक्तेरां पासत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया. हे आमच्या मनान धरून हे बलिदान आमी देवाक मानवांचे परी भेटोवच्याक, नितळ निर्मळ काळजान हे बलिदान भेटोवच्याक आमकां सामी तयाराय करया. आमच्या पातकांची खरी दूख आमी धरया. आमची पातकां वळखून घेवन संगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगणे उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो मोड अपराध ह्यापासून बेगीन सदांच हांव कार मोरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumia kakutkar, Sumia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Sumia kakutkar, Sumia kakutkar. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवडाची भुरगीं जमच्या तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगा तुज्या स्वताच्या उजवडान सदांच जियेचें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. ह्या गणिता उपरांत देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहमान जाप दिली, अबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वच मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तुजो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राहम उठलो आनी ताणें आपलें गाडूं आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ल्या सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगता मुखार समकले. मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो, बाबा कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राहमान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयल्ल्या सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सरकार तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें म्हळें, अबळे हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुजे एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तो वेळ अब्राहमान आपणा भोंवतणी दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका जिलकुटांत शिंगा शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताजी होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक
यावे रे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्तावन दुसरे फावटी आब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सपोत दिता अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राहम आपल्या साकरा सरशी फाटीं आयलो. ते सक्कड बेर्शेबाक गेले आनी अब्राहमान थंय वस्ती केली. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. जिविताच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. जिविताच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला म्हजें काळीज, कित्याक ताणें आयकोन घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. जिवंताच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. मरणाच्या पासांनी हांवें म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत म्हजेर आयलो. खंती दुखींत हांव बुडलो. तोवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागलें. जिवंताच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पर, कितलो काकुळतेन भरलोलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सर्वेस्पर राखता. हांव आसलो निरादरी, ताणें म्हाका वाटायलो. जिवंताच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. ताणें म्हाका मरणांतलो निवारलो. म्हजी दुखां पुसून काडली. हांवें पडनाशें म्हजीं पावलां ताणें राखलीं. जिवंताच्या गांवांत सर्वेस्परा हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सर्वेस्पर हांव चलतलो. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे म्हणयारपण आमचे ताबेन सोडून दिला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सामाते व परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू एक दोणीर चडलो आनी पेले तडेक उतरून आपले स्वंत शहराक आयलो. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे खाटये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावात पळयोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसली. हे आयकून शास्त्र्यां मदले थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणे इतल्याक गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचे चड सोंपे, तुजी पातकां बोगसली म्हणचे वा ऊठ आनी चल म्हणचे? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक. आरीगाराक तो म्हणालो, ऊठ, काण घे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो.
हे पळयोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या दोनी वाचपाचेर मोठवो नियाळ आमी करया. आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तकांत देवान आब्रामाची भावाताची परिक्षा केली ह्या विशीं आमी आयकले. आपल्या एकल्याच पुताक इसाकाक बली भेटोवंक देवान आब्रामाक उलो केल्ल्या वेळार आब्राम फाटी सरलो ना. तेच देवान आमचे लागीं विचारल्या वेळार आमी कितें करता? ना देवा, उतर प्राय वेळार तुवें म्हाका एकल्याच पुताक दिलें, आमची संतत कशी वाडोवची, असली नाना सवालां आमी देवाक घालता जावंक पुरो. पूण आब्रामान तशें केलें ना. भगार देवाची आज्ञा पाळ्ळी, देवाची खुशी केली, देवाचेर तो पातयेलो. आनी ह्या ताच्या वर्त्या भावार्थ्या खातीर देवान ताचेर मात्र न्हय ताच्या संततीचेर आशिर्वाद घालो. आनी अशें ताची संतत मोळपा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेंवे परी वाडायली. म्हळ्यार ह्या पयल्या वाचपांत आब्रामाच्या भावार्थाद्वारे आब्रामाक मात न्हय सगळे संततीक देवान आशिर्वाद घालो. हो संदेश आमी नियाळटा. आयचे सुवार्थेक आमी आयल्यार थंयसर जेजू आरीच्या पिडेघराक खाटये समेत हाडून आयिल्ल्या त्या लोकांचो भावार्थ पळोवन त्या आरी घराक तो गूण करता, तो बरो करता. सामान्य जावन आमी पळयता त्या त्या व्यक्तींचो भावार्थ पळोवन जेजून गूण करचे. तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका बरें जावं, तुका गूण जावं, अशें आमी पळयता. पूण हांगासर आमी पळयता त्या लोकांचो भावार्थ पळोवन जेजू त्या पिडेस्त व्यक्तीक गूण करता मात न्हय ताची पातकाई तो बक्षिता, ताची पातकाई बक्षिता. अशें आमकां कळ्ळी जाता जण एकल्याच्या मागण्यान आनी भावार्थान आनेकलो व्यक्ती बरो जाता, अनेकल्या व्यक्तीक बरेपण आमकां लागता. देखून आमी म्हणटा आमचे लागीं फादर आमचे खातीर मागा, आमी एकामेका आमचे खातीर मागा. भोव अपुरबायेचे, कित्याक आमच्या मागण्या दवरी आमी भावार्थान मागले वरी एकल्याची पिडा शिडा गूण करता. मात न्ही भाऊ भयणीनो, आमच्या मागण्या दवरी भावार्थ दवरी एकल्या बोक्सानय मेळटा, पातकाचे बोक्सानय मेळटा. असली सकत देवान आमकां दिला जी आमी भावार्थान आमी तीर आसाव. ते देखून आज आमचो भावार्थ आमी घट करूंक जाय खंयच्याय सन्निवेशा वेळार, खंयच्याय कश्टांच्या परिस्थिती वेळार. पूण अनेक वर्गाचो लोक आमी पळयता तो शास्त्री केन्ना जेजून तुजी पातकां बोगसाली म्हणटाना ते जेजू विरोध उलोवंक लागले, गुणकुणूंक लागले, तांची वांकडी चिंतनांनी ते चिंतूंक लागले. हो देव निंदा उलयता, हो आपणाकच देव करता, आपणाकच देवा समान करता म्हणून ते चिंतूंक लागले. आनी तांची वांकडी चिन्नां जेजू सारके करता. कित्याक जेजू केवळ मनशा पूत मात न्हय देवाचोय पूत. ते भावार्थान ते कुर्डे जावन आसले शास्त्री जेजू देवाचो पूत, जेजूक पिडाशिडा गूण करची मात न्हय पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून हे जाणा जावंक ते चुकोवन पडले. पूण आमचे थंय तशें जायनाये. आमी आमच्या जिवितांत भावार्थाची परिक्षा जाताना आब्रामा बरी आमी देवाची खुशी पाळ्या, देवाची आज्ञा पाळ्या. देवा तुजी खुशी कश्टा वेळार, संकश्टा वेळार, कुटुंबान मरण येताना, कुटुंबान अनवरां येताना आमी देवाक सवालां घालची न्ही. देवाची खुशी केल्यार खंडीत थोड्या दिसा उपरांत आमकां कळटलें देवान केलें सर बऱ्याक, देवान केले सर बऱ्याक. देवान आमच्या जिवितान आश्चर्य आजापा करूंक करता ते आमी जाण जावया. दुसऱ्यान आमच्या भावार्थाद्वारे अनेकल्याक बरेपण लागता. कशें तो त्या लोकांच्या भावार्थाद्वारे आरेगाराच्या पिड्याक गूण करता, तशें आमच्याय निरंतर मागण्यान आनी तीर भावार्थान आमी पेल्या खातीर मागतना भाव भयणीनो तांकांय बरेपण लागता, तांची पिडा शिडा गूण जाता आनी तांकांय पातकाचे बोक्साने मेळटा. देखून ह्या दृढ भावार्थांत जिवंक आमी हर प्रयत्न करया. आमेन.
Hymn number C41. Ye Bapa ulia waina Segi Bapa samarpita amkas duka Ye Bapa kadi kamci mugan duka aspetunci kirkol teri mogan dimci dayin Bapa tu svikar kar Ye Bapa kadi kamci mogan tuka aspetonci kirkol teri mogan dimci dayin Bapa tu svikar भाऊ बहिणीनं मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानतात असले जामण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नक्या सभेच्या दवाक सर्वेच पोर मानून घेऊ देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुझें जिवीत आनी बोल दिताय देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेच परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सरपदवीधर आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या भावातान ताचें पुनर्जीवनपण परगतांव थीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्या अतिरेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस तू सर्गानी सोमसा भला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थ सोगुट परग तुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीताचो उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरे एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अके प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागातेन मेले समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे आमच्या भाव भयणीची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता अंकोर मरे देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगाता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोना सरपद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमेन सोम्यान शिकले मागणे आमी संगाता म्हणून देव बापाचो आधार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय सर विघ्नां अनवरां आकांतांतली आनी सर पिडेशिडेंतली आमकां वाटाय कित्या रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मथांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोग सुगूर जावन एकामेका शांती आमी दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळीचे जेवणा आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मीक कुमगाराच्या मागण्यान आमी वांटेली जावया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रमेंटांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सत मानतां. संवसारांतले खंयच्याय वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां. तुजी महिमे बरीत कूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंटांत सेवन तुज्या लागीं एकवटूंक म्हाका साथ दी जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये भगवताच्या कृपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हण हांव थीर पात येता. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भला व्हडा आनंदान. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. सर्गी दरबार सांडून सोसा कायलोय देखून अर्गां तुका सोमिया. कुर्सार मरून आमची सोडवण केली देखून अर्गां तुका सोमिया. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भला व्हडा आनंदान. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरू. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासना बाळटा तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Hymn number U32. सोमिया स्वादी प्रीतमुख तुझो सदांच तो बाळतलो. जिणेक म्हज्या उजवाड दिवचो दिवो तो जातलो. विश्वास फाटय काळीज पेटय देव विघटाय कृपेन तूं नेटय. विश्वास पाटय काळीज पेटय देवनात विघटाय कृपेन तूं नेटय. मुगड पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद देव आमकां. रोजार साहेबिनी हांव पसो विनंती